सांभाळ बागी एक मोठो वांगसो मोकाळ काळजा बावार्तान बांगसो नितळ आमकां कळ दिल मोग तुजो घेवच्या कामी हुंडो सर्गीचो तुज्या नांवान सोम्या भक्ती आमी आयल्या भेटोवच्या आमकां सांबलयता दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या घेवच्याक तुजे दैवीक वरदान. आयची मिसा अर्गामीस भेटयतात रेमी डिसोजा एनोज जोया डिसोजा पयल्या जल्मा दिसा अर्गामीस हेनरिटा डायना डिसोच्या जल्मा दिसाक अर्गामीस आयरीन लोबो जास्मिन फेर्नांडीस एनी अगस्टीन प्रियंका डिमेल्लो नेल्सन अरोजा दयानंद नायक. गरजेवंत आत्म्याक मीस भेटयतात इवोनी फ्रँक फिलोमिना डिसोजाच्या आत्म्याक मीस भेटयता क्लॅरिशा डिसोजा फ्रेडरिक डिसोजाच्या आत्म्याक मीस भेटयता हेमिल्डा डिसिल्वा एंजेलिन रोड्रिगस हिच्या आत्म्याक मीस भेटयतात कुटमादरा मार्गरेट ग्लॅडिस रोड्रिगस हिच्या आत्म्याक मीस भेटयतात अमृता रोड्रिगस चंद्रवती हिच्या आत्म्याक मीस भेटयतात रॉबर्ट वीना आनी अभिश रेगो. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भावा भयणीनो आयची देवस्तुती हेरांक बोगसून देवातान बोगसाने जोडूंक आमकां आपोवणे दिता. पयले वचपान आजारिया दुखेस्त काळजान इस्रायला खातीर देवा लागचे बोगसाने मागता. देवातान अपरमीत बोगसाने जोडचे आमी पेला ते बोगसाने सुस्पिरीत स्थापीत करी जाय म्हणून जेजू वपारी मुखांतर आमकां आपोवणे दिता. मोगाचेनो जेजूच्या उतरांक पाळो दिवन बोगसाने जोडिल्ले भाशेन हेरांक बोगसूंक जाय अशी कृपा मागून घेवया आनी प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा जल्मा दीस आचरसूंच्या ब्रदर किरणान लोबा पसोत मागया. सर्वस्पूर देव ताजे वयर आनी ताच्या कुटुंबाच्या सांद्या वयर भरपूर आशिर्वादान बरोवन दी म्हूण मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सिमेन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र रितीन पावते बरे वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी कलतेपणी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाचे चिंतून अनुसारून वायट धर्मांनी गोंयांत साधून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवस्तां संकल्पांनी सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. कनवळे वफा तुझे सेवेक आमची जिणी समर्पूंक तूं आमकां सदांच आपयताय आनी आमी सोडून जोडोवंक तामान आसतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दयाळ मोगान आमकां सदां काळ सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन.
दानियल प्रवेदाच्या पुस्तकांतले वाचा. अजरिया उज्या मध्ये उबे रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें. तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडी नाका, तुजो करार रद्द करिनाका. तुज्या इश्ट अब्राहमा खातीर, तुज्या सेवका इजाका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकुळट आमचे वयली काडी नाका. मोळबाच्या नखेत्रा सारकी आनी दर्या वेळेचे रेवे सारकी अगणित संद तुवें तांकां बसयल्ली. सोम्या, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रप्रास ल्हान जाल्या. आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वी वयर आज लोक आमची बेपरवा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राय ना, होम ना, यज्ञ ना, अन्न बली ना, दुंफ ना. तुजे मुखा प्रथम फल भेटोवंक आनी तुजी कृपा जडोवंक घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी खालत्या मनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बोकऱ्यांच्या आनी पाड्यांच्या वा हजारांच्या हजार पुष्ट शेळयेंच्या होम बलये भाशेन आज आमचें बलिदान तुका मानू. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात ती केदींच लजेक पडची नात. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजी भिरंत धरता आनी तुजे मुखामोळ सोदता. आमकां लजेक पडूंक दिनाका. बगार तुजे दुलो बायेन आनी तुजे व्हडका कुळतेन आमकां चलय. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. तुजे काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुजे काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुजो वाटो आमकां ओळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजे मरग आमकां दाखय. तुज्या स्वताच्या वाटेन म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरन आसा. तुजे काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. उगडास कर सर्वेस्परा. सुरवेरताम तुवें दाखयलेले विश्वासीपण केदींच विसरनाका. पुर्विल्ल्या काळांचो तुजो मोग. तुज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुजे काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतराक सुकाना तो. वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटेन हाडटा. खालत्यांक सदाच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता. दुबल्या धाकट्यांक आपलो वाटो तो दाखयता. तुजे काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. आता तर म्हणतो सर्वेस्पर सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया. कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळटार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तोळ पेद्रून जेजू ससी येवन विचारलें, सोम्या, म्हजो भाव म्हजें सूख करीत जाल्यार कितले पोटी हांवें ताका बक्षीस जाय? 7 पोटी गी. जेजून ताका जाप दिली, 7 पोटी न्हय, बगार 7चे 70 पोटी. सर्गींचे राज अशें म्हणयत, एक रायान 1 पोटी आपल्या सारा लागचें लेख घेवंक खुशी वेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवे आसलेले एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका आनी ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलेलें सकट विकूंक जाय म्हणून
ताच्या धनयाची हुकूम जाली. तोळ तो साको धनयाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुसत दी आनी तुजें सगळें फाव फारीक करता म्हणून पोराती लागलो. धनी साकराचेर मोव वाडलो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वसूंक सोडलो. पूण वो साकोर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका तसो एक सांगाती साकोर. ताणें हाका 100 रुपया देव आसले आनी ताका धरण उबो केलो आनी तसो गळो चिड्डून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तोळ तो सांगाती साको ताच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हूण पोराती लागलो. पूण वो साकोर आयकना जालो. मात्र न्हय, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदीन दवरलो. घडली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धणयाक कळयली. तोळ धणयान त्या साकराक आपणा उजिराक आपोवन म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें ताका सगळें रीण माफी केलें. तर तुवें तुजी दया केल्ल्या बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय. धनी इतलो रागण पेटलो की आपणाक देवें आसलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कासाबाच्या अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांत तावन बक्षिना जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतालो. देवाचें उतार्य. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तादय मोगाच्या भाव भयणीनो, करजमाचो काल वो आमची जिणी नितळ कसो काल वो. आमच्या जिणेंत एक अडचणी सूख कितें म्हळ्यार आमी सुकोवन पडटा. कितलें बऱ्या तरान जियेजे म्हणून आमी प्रयत्न केल्यार जावं आमच्या चिंतनांनी उतरांनी या करण्यांनी आमी सुकोवन पडटा. सुकोवन पडनातलो कोणीय ना आनी सुकोवन पडलेल्या वेळार सूर सुरता, बेजार जाता, ताचे दाण भायर येजय म्हणून बगता. आमकां कथोलिकांक कुमसार आसा भोव बरें, पूण कुमसारांत आमी आमची पातकां सांगल्या पुरोगी आमी सूख करना या दुसऱ्यांनी सूख करना तितलें गेल्या पुरोगी. आमी मनीस न्हय, आमचो संबंद आमी पोटोळ मांडून हाडी जाय. करजमाचो काल वो. करजम मुग्दोवच्या आदीं आमचे थंय आमकां कोणाय ते राग दुस्मनकाय कांय सडणें आसल्यार बोगसूंचो काल वो. वय हें कित्याक करी जाय गी म्हणलें सवाल पयल्या वाचपाक या. आजारियास बली भेटोवच्या आदीं सरेस्परा देवाक उलो मारता. सरेस्परा देवा, तुवें आमकां इतलें बरेंपण बसयलें की मळबाच्या नेकेत्रां बरी आनी दर्याच्या रेवे बरी आमी जातल्या म्हूण सांगलेलें. आतां आमी संवसारांत आसता हर एक राष्ट्रा प्रास भोव उणें जाल्या. आमकां प्रवादी ना, याजक ना, धूप ना, होम बलियो नात. आमी पातकां केली म्हणून तो बोब मारता आनी देव तांकां बक्षिता. हें एक दृश्टांत. जर तर आमी पोरण्या सोल्ल्याचेर दिश्ट घाली तर जाल्यार आमची जिणी पोरण्या सोल्ल्याची एक रीत जावन आसा. इस्रायल पोरसाची चरित्र कितें म्हळ्यार देवान तांकां बेसांव दिवचें, तांचे खरे मस्तीन तांणी पडचें, पडलेल्या वेळार रडचें, देवान तांकां उखोवचें, उखोवन बरें जाल्या वरां परतून तांणी खरे मस्तीन पडचें. आमी करचें तशेंच न्ही. सगळे पोरण्या सोल्ल्याची चरित्र आमचे जिणेचें एक प्रतिरूप. निजा की तुमी पोरण्या सोल्लो तुमी ह्या दृश्टीन वाचा आनी आनेका दृश्टीन आमची जिणी आमी पळया. कितें आमी पोरण्या सोल्ल्यान पळयता तेंच आमच्या जिणेंत दिसून येता. वय
तर त्याच खातीर पयल्या वचपांत हें सत आमकां हें घडीत आमकां दिलां. आतां तो वांजेलांत पेद्रू जेजू लागीं सांगता, सायबा आमी कितले पोटी बक्षीस जाय, 7 पोटी गी म्हणून. सूख करून आमकां बेजार जाता, बोक्सोनी आमकां पुरो जाता जावंक पुरो. वय सोमी सांगता न्ही 7 पोटी 70 पोटी 70 पोटी म्हणजे कितले पोटीन तो सूख करता गे तितले पोटी तुवें बक्षीस जाय. जावं खरें मसन जावं नाली सायन जावं समजनासतना सूख करता तितले पोटी तुमी बक्षीस जाय. तयार आसा आमी आनी सोमी करता तेंच परना सोल्लांत जेजू करता तेंच ते आनी कुमसारांत आमी करता तेंच त्याच बोक्सना खातीर आमी वेता तरी बोक्सूंक आमी तयार ना. देवा थंय एक रीत पेल्या ते आनी एक रीत न्हय. आमची जिणी आमी नीट करूंक जाय. बोक्सूंच्या उतरान मात्र न्हय आमच्या मोतीन ती आमी बोक्सूंक जाय. वी मस्ट रिहॅबिलिटेट दॅट पर्सन इन आवर मायंड एंड हार्ट. आमच्या चिंतनांनी आनी आमच्या काळजांत त्या मनशाक आमी वस्ती करूंक जाय. कित्याक आमी दिता तें बॉक्साने आमकां मेळच्या बॉक्सानाचे एक मेजरमेंट जातालें. तेंच आमी आयच्या वांजेलांत वाचले. कित्याक त्या सेवकान आपणाच्या सांगाती सेवका बोगसोना दनयांनी ताका बोगसोना आनी मी सांगता असेंच तुमचे जिणेन घडटाले म्हणून देवाचें उतर सदांच बाळटा. तर भाव भयणीनो खरेंच मातसो काल वो खरेंच मातसो काल आमची काळजां आनी आमकां एकामेका थंय आसचो परस्पर संबंद सम करचो काल. तो सम करिना जाल्यार देवा कडेन आसचो संबंद सम करूंक जायना. तर सर्वस्पोर देव आमकां उदार मोण दिवं दी आनी आमची जिणी देवानी मनशां म्हाका सरी करून दी म्हणून मागया. तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवपाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा मोगाळ बापा हे सोडोवण्याची बलये वरवीं आमच्या पातकांतली तूं आमकां नितळ कर आनी आमची जिणी तुका मानता तसली जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सव थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करून आमची मनां शुद्ध करून आमची काळजां पावो करता आमकां तुज्या भुरग्यांक हो नवो काल सोडवणेचो आमच्यो दंडवण्यो दांबोवन तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान सत्तेल्या वस्तूंचो पावो ते मोल दिवंक सरानान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां
बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या संतां भक्तां सांगाती आमी तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशे काळजान तुजे लागीं आमी मागतां. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी दुखाचेय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचेय उंसर्गी दुखाचेय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सुसंवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तूं आपल्या शिसां दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसां दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें रगात पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासा करात. But so good purgatorio. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका काळजांत ताण दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रतिमेचे विस्तारलेले तुज्या पळय सभेचो उडास कर आनी प्राणसिदमच्या भगवंत बापा पिटर पौल आमच्या गोळी उपान सगळे याजके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे सगळे मेल्ल्या समेस्तां तुवें परजळी मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हांवकार मरिये देवाच्या माये सांगाती सांजून जाय ते सोपती भाग्यवन दम दुतान सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गो आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाच्या मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या नाव पवित्र जावं तुजे राजसंका येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगूस आनी आमकां काळेपणां दिनाका वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागाडे आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे भरोशान रखतले आमकां
तुझ्या उदार काकुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर कानांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसवेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीवर म्हण तुका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेका शांती पटावया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुमच्या भितर म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जीवनात आमी वांटो घेतला ताच्या पासून तुका दिन वाचून विश्वासान आमी तुजे लागीं घालतपणी मागता. आमची सगळीं पथकां तूं भोगोस. दिसा दिसाच्या गरजांनी आमकां तूं आदार दी. तशेंच दुसऱ्या भोगसूंक आमचें तें उदार म्हूण दी.
हे आमी कल्तपणे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर्पद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां नडटा. देवाचे उपकार. कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र